काणका म्हापशा नरकासुराची नेटान तयारी चल्ल्या। काणक्या नरकासूर वधाची सेगीत 30 वर्साची परंपरा आसा। युवक स्वताच कलाकारिता दाखयतात। पळयात पुराय बातमी। काणका म्हापशा डिमेलो वाड्यार दर वर्साप्रमाण ओनूय नरकासूर करप्यांमदी उमेद दिसता। नरकासुराक भांगरा शिंगर घालून नटयला। 30 वर्सां सावन चलत आयिल्ले हे दायज कोणेच खंडीत करचे न्हू। एक युवा कलाकार म्हूण ही कला मुखार व्हरपाक जाय। काणकाचो युवा कलाकार गीतम लिंगुडकारान सांगले। आम्ही वर्षाच्या वर्षा ह्यो नरकासूर करतात। आता कमीत कमी आमकां 30 वर्सां जाली आम्ही ही परंपरा चालू दवरल्या आणि आम्ही आमचे भुरगे खूप उमेदीन आम्ही ह्यो नरकासूर करतात। सो कितलो खर्च येता अंदाज तुमकां? आमकां कमीत कमी एक 40,000 तरी खर्च येता, कित्याक आमी सारको तो प्रॉपर हो राजा टायप करता, म्हणजे सगळे तेका भांगर जावं मुकुट हे ते सगळे धरून, म्हणून एक आमकां एक 40,000 खर्च येता। तुम्ही सगळे जाण MLA बीन कोणाक फॉलो करता आसतले। मदीं ते कशें व्हायरल जाल्ले की नरकासुराक कित्याक करपाक जाय, जळोवपाक जाय। एज अ यूथ म्हणून तुका कितें दिसता की नरकासुराची ही प्रथा चालूच उरपाक जाय? खरें म्हणजे ही आता नरकासूर करपाची जी हे चालू आसा ती एक खूप वर्सां पयलींच्यान चालू आमच्या गोंयांत, आनी ती स्टॉप करप ही म्हाका सारकें कांय दिसना, कित्याक ही भुरग्यांची एक कला आनी ही कला अशीच फुडें सरोंक जाय आनी ते कलेक सगळ्यांनी प्रोत्साहन दिवंक जाय अशें म्हाजें मत आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।